नमस्कार. शांतादुर्ग हायस्कूल बिचोली हांगासर एक काल राती चोरीची घटना जाल्ली आसा. त्या घटनेत सुमारे एक 30,000 रुपयाचा अंदाज पयशे चोरी करून चोरट्यांनी काल व्हेले. आज सकाळी जेन्ना हांगासर स्कुलान जेन्ना टिचरी आनी जे स्टाफ येयले तेंच्यांनी ही गजाली उगडकीस हाडली आणि त्याच्या प्रमाणे बिचोली पुलीस आसात ते हांगा येवन इन्व्हेस्टिगेशन करपाचें काम चालू आसा. इन्व्हेस्टिगेशन CCTV फुटेज जे आहा ते चेकिंग करपाचें काम चालू आसा आणि फुडें तपास जो आसा तो फॉरेन्सिक सुद्दां टीम हांगा थोड्या वेळान पावतली आणि इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा. आणि ह्या प्रमाणे एक गजाल अशी सुद्दां कळ्ळी की काही अशा जी 10वीचे बोर्डाचे भुरग्यांची जी फीज एकठांय केल्ली ती सुदैवान स्टाफ आहा तेंच्यांनी 3 लाख सुमारे कितें एमावंट आहा ती तेंच्यांनी घरा व्हेली म्हणून तितको एमावंट तेंचो वाचलो. पण जे स्कुलाचे बाकीचे जे पयशे आसले ते स्टाफान उरले आणि त्या निमित्तान ते भरपाचे म्हणून दीस फुडें ढकलून ते उरलेले ते आतां काल चोरट्यांनी चोरी करून गेले. फुडें ताका ते सुदारता.